सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां. सपून गेल्ल्या लॉरेंतो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक, तशेंच त्रिजा गोन्साल्वीस हिच्या आत्म्याक तांकां सासणाचें जिवीत पुनर्जिवनपण आमी मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक आपल्याची वॅडींग एनिवर्सरी मनयता दोमिंगोस आनी क्रिस्टीन टॅलिस तांचे पासत मागुया. आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता जोशुआ डिसिल्वा आनी फ्रिडा दो रोझारियो तांचे पासत आमी मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमचे पासून मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. मुगाळ भाव भयणीनो, जेजूक आमी खोलायेन ओळखून घेवंक ताका आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आनी अनुभवल्या उपरांत तो दुसऱ्यांक आमी दाखोळ करूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. सावर फावटी आमी दुबावान जियेल्यान दुबावान जिवन जायतें वायट आनी पातक केलां म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुरिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच वार मारी सगळ्या दुदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पुरिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पुरिदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभव आसत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची इश्टेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हे पास परबीन आमचे ओस्कोतायेन तुवें आमकां गोठायेचे ओको दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवंक तुजी कुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केले. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी अदीक भर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सर्गार सपूनायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारला त्या जेजू देवान इसवोर आनी अभिशेक केलो म्हूण इस्रायेलाचें आख्खें घोराणें तिरपणान जाणां जावचें. हीं उतरां आयकोन तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदूतांक तांणी म्हणलें, भावांनो, आमी कितें कोचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकाचें बोगसणें जोडून जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या समेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायत्या हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिडकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी तांचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. सोगली म्हणुया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सोगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्तात, ताच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मोन्नांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या कालार दानू दितलो. जबाब, सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवय तुजी प्रिती. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरी जावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोआ परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारिया समाधी लागीं रडत रावली.
आनी रोट्टाना उडो घालून समाधीन पळयले जाल्यार दोवी आंगावली नेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जुंय जेजूची कूड डोवलोली आनी थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. हांणी तिका म्हणली, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट मोडली आनी जेजू तुवें आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणली, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेला जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी म्हणगे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा सोशी चडूंक ना, पूण म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें सिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मुखाच्यानो मारिया मागदलेनाच्या जिवितान आमी पळयता ती जेजूची कितलो मोग करी. देखून जेजूच्या आगोड गोडितांनी निमाण्या वेळार ती तिचे बरोबर आसली, कुर्सा मोळी आसली. त्याच्या मरणा उपरांत ताच्या फणासोशी येता आनी आपल्याचो मोग ती दाखोड करता. इतल्या ताच्या मोगान ती पिशी जाल्ली. ताच्या सांगाताक ती रावंक सोदताली. जेजू कसो सोडूंक ती सोदिनासली. पूण बारीकसाणेन आमी नदर मारले जाल्यार तिच्या जिविताचेर जेन्ना जेजू तिका पुनर्जीवन जालो मेवलो तेन्ना तिणें तिका वळखूंक ना. मोगान आसलोली खरी जेजूच्या वो जेजूचो मोग करी खरो, पूण वळखूंक विसरोली. आमच्या जिवितान घोडी अशेंच आमी कितली मागणी कोत्ता, कितली देवासोशी येवन रोडटा, आमी पांयां पडटा, आमचो सगळीं देवासां आसा ती कोत्ता, मिसां बेटीन वांटो घेता, नोवेना कोत्ता, हेर सगळें कोत्ता. पूण घोडे मारिया मागदलेना भाशेन आमी जेजूक वळखूंक विसरता आसले. खऱ्या देवाक घोडे आमी मेळोनात, भोगिनात. एनकावंटर घोडे देवा लागीं आमचो जायना. आयज आमकां हीच मारिया आमकां शिकयता की आमी वळखून घेवंक, देवाक आमी सोदूंक आनी वळखून घेवंक, मेळूंक आनी हो मेळ्ळलो जेजू मागीर दुसऱ्यांक परगोट करूंक. जे आमी पयल्या वाचपान आयकलां. आपल्याचो अनुभव, आपल्याची काणी पेद्रू सांगता तेन्ना सगलो लोक, जायतो लोक ताचे म्हऱ्यान येता, ताच्या जोम्यान भितर सरता. आमी देवाक वळखूंक, खोलायेन वळखून घेवंक, अनुभवंक आमकांय हें देणें मागून घेवया. पेटोवनीच्या वेळार गायोन गावया निश्कोळूंक निर्मूल उंडो C27 पेज 39. C27 पेज 39.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें आसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वयले आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणमाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी इबाडीना जावच्याक आनी सर्वीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराक आनी वरतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवोन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्वींचो सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा करसूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावताचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या कोवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवाचो तरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर.
तांकां तुजे इस्रागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगती, बागेवन सुसे तिचो पोती, बागेवन धर्म दता, बागेवन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या धर्मीक रितींनी आनी आमच्या मागण्यांतल्यान देवाक आमी ओळखून घेवंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राय आमकां येवं, तुजी कशी सागा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगळ्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी. सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बोरभाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजून आमच्या सुम्यान आपल्या जेसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदानाच वट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सर्वंडार उण्याचे मुणे वरवीं आमच्या जिवितान येता. सगळ्या विस्वासान आनी बाबाटान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या म्हजे बुदोऱ्योचे म्हाका फावना पूण तेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमण्याचे वेलार गायोन गावया. एका चोंड्यान D10 पेज 52. D10 पेज 52. Amka bato, tore
उबी रावया रावतुया सरस्परा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पयसनादान एक ओमळीक देणें तुवें आमकां फावो केलें तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो माये मोग आमकां चाकून दिलोय तर आतां आमचीं काळजां सगळा तुजें सूख भोगूंक तयार कर हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ह्या दिसांनी आमी गौरब्यांचेर आशिर्वाद घालता आजच्या दिसाक आमी ह्या वाड्यांनी येतले होसरें बाट कार्दोस वाडो 1 and 2 युजिनो आनी मुलातीन सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसो तुमचे सवय आसूं. सोर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा जय जय सर्वेस्पराक देवाचे व्हड उपकार सोय सोय सर्वेस्पराक. शेवटाक गायन गावया मोन्नांतलो जिवून जालो K6 पेज 141 K6 पेज 141